मुंगलच्या गँगवॉर प्रकरणात आरोपीक धरपाचें सत्र चालू आसा। मजगतीं एकल्याक अटक करून गेल्ले कडेन पुलिसांकडेन कांय बायलांचें वाजलें। बायलां म्हणटा पुलिसांनी त्रास केलो। म्हाका अविनाशान पोतून फोन केलो ती लेडी आहा थंय PSI शुक्ला न्हू ते प्रभू देसाय तेन अविनाशाक फोन दिलो आपणाय पर्सनल फोन यूज करपाक आनी तेणें अविनाशान एक एजीचो फोन मारला म्हणपाक लागलें एल्बिना पुलीस स्टेशनार यो फोन घे आनी म्हूण मुगे हजबंडान कॉल केलो म्हूण हांव गेलें एंड थिंग गेलो कडेन म्हाका म्हणपाक लागलें तूं आतां कित्याक येयला रातचें हांव गेलें थिंगा तेरी पासून आपयलें म्हणून मुगे हजबंडान गेलो कडेन ती म्हणपाक लागली तूं कित्याक येयला वच म्हणपाक लागली पोतून हांवें कितें म्हणलें तूं वच म्हणपाक आपयलो आनी कित्याक धाकटे भुरग्याक घेवन म्हाका हांवें जेदो सांगलो तुमकां मागीर येता म्हूण सो थिंग वच म्हणपाक लागलो सो हांवें तांकां आर्ग्यू केलें कित्याक तूं म्हाका रातचें हाडलें ऑब्वियसली तूं राती भुरग्याक घेवन वचपाक इम्पॉसिबल न्हू तें सो हांवें तांकां आर्ग्यू केलें ती PSI येयली कोण लेडी आहा ती आनी तीन म्हाका केंसां दोन भितर येयलें हे आर्ग्यू जाल्ले भायर गेटी भायर आर्ग्यू जाल्ले भितर न्हू आनी ती येयली लेडी आनी म्हाका केंसां दोन व्हरपा लागली म्हूण मुगे मामी आनी सगल्यांनी हाडपाक ट्राय केलें तेन म्हाका नाक्षो बाक्षो मारले केंस बीन अशें करून फीड घायल्लो मुगे केंसान सुण्या भशेन उडीत वयली म्हाका भितर ही हाडायताली कोणाक तेंचे दांडे मारल्यार मुगे आवयक शॉक दिलो कित्याक ती हाडायता म्हूण म्हाका आनी तेरी पासून म्हाका भितर भरपूर मारले तेणें थापटां फाटीचे मूठ म्हाका त्रास जावपा लागले ब्रिथिंगाक मेडिकला म्हाका धाडूं ना तेणी म्हाका मेडिकला वचोंक जाल्यार म्हाका खूब त्रास जाताले त्या टायमाचेर मागीर हांव कंप्लेन हांवें तांकां म्हणलें कंप्लेना लागून जाता बीन म्हणून तेंगे कांयच घेयलें ना एक्शन कांयच हेंच केलें ना म्हाका कॉपरेट केल्लेंय ना तेणी SP म्हणटा बायलांनी PSIचेर हात उखल्लो असले प्रकार चलचे ना। तो उसमें उसकी फैमिली और उसके कुछ जान पहचान के लोग आकर पुलिस स्टेशन पर हंगामा करने लगे। उसमें उन्होंने हमारी एक लेडी PSI के ऊपर उन्होंने असॉल्ट किया तो इमीडिएटली वी टुक देम इनटू कस्टडी एंड वी रजिस्टर्ड एन ऑफेंस एंड क्लियर मैसेज हैज़ टू बी सेंट आउट दैट नथिंग अगेंस्ट द पुलिस विल बी टॉलरेटेड एट एनी कॉस्ट एंड हुएवर इज इन्वॉल्व्ड इन एनी सच इलीगल एक्टिविटीज विल बी टेकन टू टास्क। So in this case we have registered a case and the investigation is under progress. DGPन दक्षिण गोंय SP आणि हेर सिनियर अधिकाऱ्यांकडे रिव्ह्यू बसका घेतली। हमने ऐसे ही रिव्यू के लिए इंटरेक्शन के लिए सबको बुलाया था यहाँ पे जो आसपास के PIs हैं SDPO वगैरह हैं। ओके और शूटआउट के बारे में कुछ मिला आपको? वो रिव्यू लिया है हमने उसमें अभी तक क्या एक्शन हुआ है आगे और क्या एक्शन होना है हाँ वो रिव्यू किया है और इसमें काफ़ी सख्ती से पुलिस काम कर रही है और आगे भी ये बड़ा क्लियर मैसेज रहेगा जो भी जिन्होंने ये काम किया है कि इस तरह की चीज़ें गोवा में नहीं चलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट प्रूडेंट।